नमस्कार, पळया प्रुडंट खबरो। अनमोड हायवेचे 4 लेनिंग चालू असताना सिंगल लेन उरतली चालू। हायवे ऑथॉरिटीचे बेंगलुरू बसकेत निर्णय। मात मायनिंगाचेर प्रधानमंत्र्याचे अपॉइंटमेंटाची जाग ना माग। येशूचे जल्म सुवाळ्यान गोंयकारांची नातलां सुरू। घराघरांनी इगर्जीचेर सजावटीच्यो लायटी, तरेतरेचे गोडशाचे जिनस, केक, नखेत्रां, सांता क्लॉजाचे गिफ्ट। 10 दीस नातलांचो मूड। गोयचे चिल्ड्रन्स कोर्ट जाता चिल्ड्रन्स फ्रेंडली। भुरग्यांक मानवता तशें सोबितीकरण, सुपर हिरोंचे स्टिकर, गुलाबी पड्डे, कोर्टाचो भंय काडूंक चिल्ड्रन्स कोर्टाचे यत्न। खासा रिपोर्ट। बांबोळे नावशे जावपी मारिना प्रकल्पाचे प्रस्तावाचेर सरकाराक घेवची पडटली भौशीक सुनावणी। तारीख निश्चित करात। राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळान जिल्लो प्रशासनाक दिला निर्देश। बुधवारा 26 डिसेंबराक देशभर बँकाचे बंदाचो उलो। विलिनीकरणा आड बंद। बँकाक रिणाची तोपी घातिल्ल्या कडच्यान पयली वसुली करात। युनियनाची मागणी। गोंयांतूय बंद। आणि खेलो इंडियात अंदू गोंयचो मोठो कंटिजंट। हे फावट फुटबॉल टीम सर्तीत। अनमोड हायवेचे 4 लेनिंग चालू असताना शक्य तितले दीस सिंगल लेन ट्रॅफिक चालू दवरपाचे थारला। पीडब्ल्यूडी मंत्री सुदीन ढवळीकरान कर्नाटक आनी हायवे ऑथॉरिटीची बेंगलोर मीटिंग घडोवन हाडली। थंय निर्णय जालो। अनमोड खानापूरचो रानांतलो रस्तो रातचे 9 मेरेन उक्तो दवरपाचोय प्रस्ताव आसा। गोंयचे वटेचो 8.5 किलोमीटर हायवे फेब्रेरा सावन हातात घेतले। मात मायनिंगाचेर प्रधानमंत्र्याचे अपॉइंटमेंटाची जाग ना माग। 8.5 किलोमीटरचो भाग गोंयचो कर्नाटका अनमोडा वयर जॉईन जाता। इतल्याच भागात आमकां इम्पॉर्टन्स आसा। आमी मिटींग घेतले आणि अशें ठरयलें की 1 वीक जाता तितले दीस चालू करचे। लायट मोटर व्हेकल्स जे आसा ते फॉरेस्टांतल्यान वचपाक जो अनमोडच्यान खानापूर पर्यंत रस्तो आसा तो 9 पर्यंत जाता जाल्यार एक्सटेंड करपाचो। आणि फेब्रुवारीच्यान मेन जो 8.5 किलोमीटर रस्तो आसा ताचें काम चालू करपाचें आणि त्या वेळार कितें तें डिसायड करपाचें। कंप्लीट इमिजिएट रोड बंद जावचो आणि त्या शिवाय जो चोलवा घाट आसा ताजे स्ट्रेंथनिंग काम चालू करचें ना जाल्यार येता पावसांत तो रस्तो हेवी ट्राफिक आयल्या नंतर पिड्ड्यार जातलो। अशें ठरलां। मायनिंगेच्या बसकेचो विशय मात्तो विसरलो। 5 दिसांत दिल्लीत मोदी बरोबर बसका जातली म्हूण मायनिंग डिपेंडंटाक ताणें सांगिल्लें। आपूण सगळें करून घेता म्हूण सांगपी सुदीन आतां म्हणटा अपॉइंटमेंट मुख्यमंत्र्यान घेवपाची। मायनिंगाची मिटींग तुम्ही दिल्ली वचपा आसली की फिक्स बी जाले अपॉइंटमेंट? ना, ते अजून जावना। मुख्यमंत्र्या कडच्यान ती डेट मेळपाक जाय तांकां प्रायम मिनिस्टरान आणि त्या नंतर ती मिटींग चालू जातली। अपॉइंटमेंट मागले आतां मुख्यमंत्र्यान मागपाचो आसता तो। प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार। येशूचे जल्म सुवाळ्यान गोंयकारांची नातलां सुरू। घराघरांनी इगर्जीचेर सजावटीच्यो लायटी, तरेतरेचे गोडशाचे जिनस, केक, नखेत्रां, सांता क्लॉज। नातलां म्हणल्यार येशूचो जल्मोत्सव। राती 12 वरांचेर येशूच्या जल्माचे परबे उपरांत संवसारभर नातलांची सेलिब्रेशन सुरू। मध्यान राती इगर्जेनी मीस जालें आनी नातलांच्यो कार्यावळी सुरू। येशूचे जल्माचे देखाव्यान गोठे सजले, क्रिसमस ट्री लखलखल्यो। फुडले 8-10 दीस नातलांचो मूड।
पारंपारीक कोर्टाची चौकट बदलून कोर्ट चिल्ड्रन्स फ्रेंडली जाता। गोवा चिल्ड्रन्स कोर्ट आपली इमेज बदलता। रंगरंगयाळे सजावटीन कोर्टाचें सोबितीकरण चल्लां। पीडित भुरगीं आनी भुरगीं साक्षीदारांक कोर्ट सवकळीचें जावचें म्हूण गुलाबी पड्डे आनी सुपर हिरोंचे स्टिकर असल्यो सगल्यो गजाली केल्यात। भुरग्यांच्या मनात कोर्टाचो भंय उरचो न्ही म्हूण कोर्टाचे कामगारूय तांचे बरोबर खेळटात, तांकां खावंक पिवंक दितात। चिल्ड्रन्स कोर्टाचेर खासा रिपोर्ट। गोयचो चिल्ड्रन्स कोर्ट देशांतलो पयलो चिल्ड्रन कोर्ट। गोवा चिल्ड्रन ॲक्ट 2003 वर्सा चालीक लागलो। वर्स 2004 बायलां आनी भुरगीं उदरगत खात्यान चिल्ड्रन्स कोर्टाची स्थापणूक केली। गोवा चिल्ड्रन्स कोर्टाचे तरतुदी प्रमाण कोर्टांतले पुलीस आनी जुईज युनिफॉर्म घालिनात। गोंय सरकारा कडल्यान फंड घेवन भुरग्यां खातीर गुलाबी रंगाचे पड्डे, सुपर हिरोंचे स्टिकर तशेंच मनरिजवणीचे सामान घेवंक चिल्ड्रन कोर्टाची अध्यक्ष वंदना तेंडुलकार आनी हेर स्टाफान बरेच कश्ट घेतल्यात। सो सगळीं भुरगीं आसता ती विक्टीम्स हांगा, सो विक्टीम तांकां हांगा दिसूंक जायना की आपूण कोर्टान येयला अशें। तेंचे चायल्ड फ्रेंडली आमी कोर्ट करून दवरला। हांगालो पेंट पळय चायल्ड फ्रेंडली। विक्टीम जे आसा ते हांगासून आमी हाडटा, कित्याक कोणाकच कळोंक जायना ते खंयच्यान येता ते, आनी आमी जे फुडें जो कटन आसा तो बंद करून आमी मागीर हाडटा आमी ताका विक्टीम। कोर्टाच्या वेवस्थेचेर स्टाफ सातिस्फेद, मात गोंयांत ल्हान भुरग्यांचे केशींनी वाड जाता ती पळयल्यार कोर्टाक आनीक सुवातेची गरज दिसता। We have moved the proposal to the government to give us additional space. We have asked for some changes, modification in the existing area also by way of converting the open terrace into the recreational space or waiting area for the children. नातलां, दिवाळी असले सणा उत्सवाच्या दिसांनी चिल्ड्रन कोर्ट असोच सजयतात। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार। एर इंडियाच्या कुवेत गोवा चेन्नई फ्लायटींतल्यान गोंयच्या कस्टमान दाबोळे 31 लाखांचो भांगराच्यो वस्ती जप्त केल्यो। ज्वेलरी प्लास्टीक पोतयेंत घालून विमानाचे टॉयलेटींत लिपयल्ली। चोरयेच्या भांगराचेर कोणेच दावो केल्लो ना। अंदूचे एप्रिला सावन आतां मेरेन गोंयच्या कस्टमान एअरपोर्टार 2 कोटी 14 लाखांचे भांगर, 36 लाख रुपया मोलाचें विदेशी चलन आनी 38 लाखांचे स्मगल्ड सामान जप्त केला। घेवया एक कमर्शियल ब्रेक। बांबोळे नावशे दर्यादेगेर जावपी मरिना प्रकल्पाचे प्रस्तावाचेर गोंय सरकाराक भौशीक सुनावणी घेवची पडटली। राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळान जिल्लो प्रशासनाक निर्देश दिला। ह्या मरिना प्रकल्पांत खंय ल्हान बोटी, यॉट, क्राफ्ट पार्किंग आनी एम्प्टी वॉटर स्प्रेड एरिया मेंटेनन्स जातले। मरिना प्रकल्पाचेर जनसुनावणेची तारीख निश्चित करची म्हूण मंडळान जिल्लो अधिकाऱ्याक अर्ज दिल्या। मेसर्स कार्गल कन्स्ट्रक्शन कंपनीन नावशे दर्यादेगेर येवपी मरिना प्रकल्पाचेर जनसुनावणी घेवची म्हूण राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाक अर्ज केल्लो। 2017 प्रकल्पाचो प्रस्ताव आयिल्लो। ह्या प्रस्तावा प्रमाण ल्हान बोटींक प्रकल्पाच्यो सुविधा मेळटल्यो। यॉट, क्राफ्ट पार्किंग, एम्प्टी वॉटर स्प्रेड एरियांत मेंटेनन्स अशी सुविधा मेळटल्यो। प्रदूषण नियंत्रण मंडळान प्रकल्पा खातीर दिवंक केल्ल्या जमनी विशीं कंपनी कडच्यान म्हायती मागिल्ली। कार्गल कन्स्ट्रक्शन कंपनीन प्रकल्पा विशीं बोर्डान मागिल्ल्या गजालींचे स्पश्टीकरण आनी म्हायती दिल्या। 135 मिनटांच्या बसके उपरांत बोर्डान प्रस्ताव फुडें धाडलो। प्रकल्पा खातीर जनसुनावणी घेवंक मंडळान जिल्लोधिकाऱ्याक तारीख थारावंक सांगल्या। हे पयलीं बांबोळे नावशेच्या लोकांनी पारंपारीक नुस्तेमारीक त्रास जायत म्हूण ह्या प्रकल्पा आड आवाज काडिल्लो। कंपनी कोर्टात गेल्ली। कंपनीच्या प्रस्तावाचो निकाल लावंक हायकोर्टान इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डाक नोव्हेंबराचो प्रास दिल्लो। मात अर्द आसूनय मरिनाच्या प्रस्तावाचेर IPBक निर्णय घेवंक जमना। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी। 26 डिसेंबराक सबंद देशात बँको बंद। मोदी सरकारान बँक ऑफ बडोदा, देना बँक आनी विजया बँकाचे विलिनीकरण करपाचें थारायलां। ताचे आड हो बंद। हजारांनी कोटीची रिणां बुडयल्ल्या कडच्यान पयलीं पयशे वसूल करात। विलिनीकरण करून प्रस्न सुटपाचो ना म्हूण युनियनाचो आर्ग्युमेंट। गोंयच्योय बँको बंदात वांटेकार। दुसरी वर्सुकी खेलो इंडिया यूथ गेम्स येता त्या 9 जानेरा सावन महाराष्ट्रात सुरू जाता। हे फावट गोंय एक मोठो कंटिजन धाडपाचें आसा। पोरू गोंयचे फक्त 17 जाणांची टीम गेल्ली। अंदू कमीत कमी 80 जाण तरी गोंया वतीन वचपाचे आसात अशें कळटा। पोरू फुटबॉल टीम क्वॉलिफाय जावंक नाशिल्ली। अंदू ही टीम गोंयकारांक खेलो इंडियांत दिसतली। हे बुलेटिन हांगा सोंपता। ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंट वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटात। प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात। नमस्कार।